Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Hallelujah. 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 स्तुति स्तुति आराधना. Praise the Lord. Hallelujah. Obrihina makaramanto moseketra mashikatra lande. Ogehina makurumontra masikatra lande. हेब्रेवांचो 11 स्वर आणि 3री ओळ आमकां सांगता, आख्खी प्रितूम देवाच्या एकाच उतरान रचल्या आनी आतां कितें दिश्टी पडटा तें सगळें कांयच पळोवंक जायनासलें तातलें घडून आयलां म्हूण भावार्था वरवीं आमी समजता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आख्खी प्रितूम ही देवाच्या एकाच उतरान रचल्या आनी आतां कितेंय तुमकां दिश्टी पडटा तें सगळें कांयच पळोवंक जाय नासलें तातलें घडून आयलां म्हटल्यार भावार्था वरवीं आमी समजता. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाच्या उतरान ही पृथ्वी रचल्या आनी हर एक वस्तू पासून देवाच्या उतरान रचल्या. ज्या वेळार हे संवसार रचूच्या आदी ह्या संवसारान हे पृथ्वीर कांय नासलें, सगळें खाली आसलें, एम्प्टी आसलें. पूण देवाच्या उतरान सगळें रचलां. देवाच्या उतरान ही सृश्टी रचल्या, निसर्ग रचला, तुका आनी म्हाका रचला. ते देवाक मोगाच्या भाव भयणांनो वाखाणुया, ताची स्तुती करुया, कित्याक जो कोण ताका वाखाणटा, ताची स्तुती करता, तो तेज्या सांगात सदां सदां काल आसा. देखून ह्या वेळार देवाक वाखाणुया, कित्याक देवान तुका आनी म्हाका विंचून काडला. ताका वाखाणूंक, ताका दिनवासूंक हर एका दिसा आमी आमची तयारी करून रावया, कित्याक तेचें येणें खूब लागीं आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आत्म्यान तयार जावया, कुडीन तयार जावया, जिवान तयार जावया, कित्याक तो येवचो जाला.
कित्याक तो येवचो जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे पळयार हे गिता वरवीं आमच्या जिव्या देवाक आमी वाखाणुया. रेहिना माकारा मांत्र मोशे खेत्र लांदे ओब्रिहिनामा खारा मांत्र मा सुखो रेहिनामा. आमी ताचे पाटलावदार आसा. आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदार आसा. सगळ्या संवसारान सगळ्यांक बरी खबर दिवं हेंच आमकां देवान दिलेलें काम.
शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. येवकुडीस आमच्या शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे, येवकुडीस आमच्या शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे, येवकुडीस आमच्या शांतीपणाचे पाटलावदार आमी जेजूचे. हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. आमी पाटलावदार आसा जेजू क्रिस्ताची. आनी देवाचें उतर आयचें तेंच सांगता, जर कोणाक खोशी आसा म्हज्या फाटल्यान येवची, ताणें आपलो खुरीस उबारूंक जाय आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी अशा खुर्साक मान दिता, आमी अशा खुर्साक रिस्पेक्ट दिता जो खुरीस आमकां म्हत्वाचो आसा. आमेन. आनी आमी खेरीज भाशेन पळयता खुर्साचें म्हत्व, आनी भाग्यवत पावलू पासून सांगता खुर्साचें म्हत्व. पूण ह्यो खंयचो खुरीस हें जायत्या जाणांक अजुनूय खबर ना. पळयात बाबा, पवित्र पुस्तक सांगता ज्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आसलो त्या वेळार खुरीस एक श्रापाची खूण आसली. जो कोण चोर आसताले, जो कोण नागवणे आसताले, जो कोण पातकी आसताले, तेका क्रुसिफायड म्हटल्यार खुर्साचें मरण आसतालें आनी तेका संपूर्णकायेन खुर्सार मारासर तेका मुखार जालें. आनी तशेंच भाशेन जालें ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताक वेगवेगळ्या लोकांनी तेचेर फर्माण मारलें, त्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आख्खे सभे मुखार उबो केलो. आनी ज्या वेळार आख्खे सभे मुखार उबो केलो त्या वेळार तेच्या सांगाताक जेजू सांगाताक जायते चोर आसले आनी तेच्यातलो एक म्हणटात तो बार्नाबास. आतां थंय बार्नाबासूय आसलो आनी जेजूय आसलो. आनी त्या वेळार लोकांनी सगळ्यांनी बार्नाबासाक सोडूचें म्हूण पिलाता लागीं सांगलें. त्या वेळार पिलातान तांकां विचारलें, पळयात तुमी कोणाक सोडूंक सांगतात आनी कोणाक धरूंक सांगतात. त्या वेळार सगळ्या लोकांनी म्हटलें बार्नाबासाक सोड आनी जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मार. आतां बार्नाबास म्हणटा तो एक पुंट आसलो. तेचे वयर कितले तरी आरोप आसले, ताका कितली तरी मर्डर आसली, कितले तरी आनी गुन्यांव आसले. आनी हो बार्नाबास म्हणटा तो एक असो मनीस आसलो जेका लोकां भियातालीं. आनी त्या मनशाक लोकांनी सांगलें तेका सोड, पूण जेजू क्रिस्ताक जो निरअपराधी आसलो तेका खुर्सार मार. आनी ज्या वेळार पिलातान फर्माण मारलें, कितें तर हें पातक हांव म्हज्या माथ्यार घेयना, तुमचें पातक तुमच्या माथ्यार, त्या वेळार जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारूचें फर्माण येयलें. आतां जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारतना तेच्या सांगाताक 2 जाण चोर आसले आनी ते 2 जाण चोरूय पासून खुर्सार मारलेले. समजून घेयात, जेजू क्रिस्त खुर्सार मरोचे आदीं कितें सांगता. जेजू क्रिस्त खुर्सार मरोचे आदीं आपल्या शिसांका म्हणटा, जर कोणाक खोशी आसा म्हज्या फाटल्यान येवची, तांणी आपलो खुरीस उबारूंक जाय आनी म्हज्या फाटल्यान येवंक जाय. आमेन. सो जेजू क्रिस्त त्या वेळार खुर्साचेर मरोंक नसलो, पूण तो अशा खुर्सा विशीं उलयतालो जे तुमच्या आनी म्हज्या जिवितान फुडाराक येवचें आसतलें. आमेन. आनी तोच खुरीस जावन आसलो स्पिरिच्युअली, आत्मीक खुरीस.
आमेन. आनी आयज पासून जेजू क्रिस्तें सांगता आमी शारिरीक खुर्साचेर लक्ष लावचो न्हू, पूण आत्मीक खुर्साचेर लक्ष रावंक जाय, जेचेर जेजू क्रिस्त मेला. प्रेज द लॉर्ड. बायबल क्लियर म्हणटा, त्या एंजल्सांनी पासून सांगलें, कितें तरी तो आतां ना सांगा. प्रेज द लॉर्ड. तो हांकां ना. आमेन. सो तो आतां खुर्साचेर ना, तर तो पुनर्जीवन जावन आतां सर्गा राज्यार देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आनी ज्या वेळार आमी सत म्हणटा त्या वेळार पासून आमी म्हणटा आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. ज्या वेळार आमी आय बिलीव म्हणटा त्या वेळार पासून आमी म्हणटा आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. सो आतां तो थंय ना आसा. ज्या खुर्साचेर आमी लक्ष लावन आसा तो खुरीस एक संवसाराचो खुरीस आसा आनी आत्मीक खुरीस आसा तो आमच्या जिवितान आसा. आमेन. पळयात, आयज खुर्साचे वेगवेगळे वापर केले वयतात. कोण कानान क्रॉस घालतात, कोण हातान क्रॉस घालतात, कोण आनीक खंय क्रॉस घालतात. वेगवेगळ्या वाटांनी खुर्साचे वेगवेगळी प्रतिमा केली आयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार भागीयत पावलू उलयता, तो भागीयत पावलू खेरीज भाशेन स्पिरिच्युअली खुर्सा विशीं उलयता. आमेन. स्पिरिच्युअली खुर्सा विशीं. आनी ह्यो स्पिरिच्युअली खुरीस संपूर्णकायेन जेजू क्रिस्त म्हणटा तुज्या जिवितांतलो आसा. आमेन. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमचो खुरीस उबारात आनी चल हे म्हज्या फाटल्यान. जर जेजू क्रिस्तान सांगलेलो आसतो खुरीस उबारात म्हटल्यार आमच्या दारांतलो खुरीस आमी उबारून चलोंक शकना ना. आमच्या सामको वयलो वा गूड फ्रायडे दिसा जो क्रॉस आसा तो उबारून आमी चलोंक शकना ना. ती एक खुणा जावन आसा जी जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयलेली. प्रेज द लॉर्ड. हांव खुर्साचेर मेला, पूण आतां तो खुर्साचेर ना आसा. तो विजयांसून विजयाचे वाटेक आसा आनी राजांच्या राजाच्या वयर तो बसला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी बायबल क्लियर म्हणटा, Acts chapter 4 verse 12, आतां सगळी पावर, सगळो अधिकार जेजू क्रिस्ताच्या हातीन आसा. आमेन. आनी तो राजवट चलयता. आमेन. सो पळयात, आयज आमी शिकोवंक जाय, कितें तर आमी जो चिंत्ता, आमी जे सजमता तो खुरीस आत्मीक खुरीस ना आसा, तो संवसारीक खुरीस आसा. आमेन. आनी संवसारीक खुर्साचेर आतां जेजू क्रिस्त ना आसा. जेजू क्रिस्त तुजे भितर आसा आनी तो आतां खुर्साचेर ना आसा. तो आतां देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला आनी सदाकाळच्या सदाकाळ राज करता. आनी आतां तो येवचो आसतलो. आमेन. आतां ज्या वेळार तो येवचो आसतलो जाल्यार तो खुरीस घेवन येवचो ना. रेवल्युशन सांगता तो घोडो घेवन येतलो. जर प्रकाशनीचें पुस्तक 6 अविसर पळयतात जाल्यार थंय क्लियर म्हणटा तो घोडो घेवन येतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो घोडो घेवन येतलो. सो सजमून घेयात, ज्या वेळार आमी पळयता कोर्सा विशीं शिकवण, ती शिकवण खेरीज भाशेन स्पिरिच्युअली शिकवण आसा, आत्मीक शिकवण आसा. आमेन. आनी ह्या आत्मीक शिकवणेचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. आमी त्या खुर्साचेर लक्ष दिवं नाका ज्या खुर्साचेर एक लाकडी खुरीस आसा, एक मातयेचो खुरीस आसा, त्या खुर्साचेर लक्ष दिवं नाका. पूण तुमच्या जिवितान जो जेजू क्रिस्तान वारयला त्या खुर्साचेर लक्ष दियात. आनी तो आतां ना आसा, तो हेवनान आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या दर एकल्या भुरग्यां पासत तेंची जिवितां ती ब्लेस आसा. तेंच्या जिवितान, तेंच्या लायफान, तेंचे करियर सदांच आशिर्वादीत आसतली. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.